छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थानात लोकांनी न्हयकारले उपरांत काँग्रेसीन इंडिया अलायन्साची मंगळारा बसका दवरिल्ली ती जाली ना, फुडें धुकल्ली. गोंयांत इंडिया अलायन्स म्हूण सद्याक तरी कांय दिसना. प्रुडंटान गोवा फॉरवर्डाक संपर्क केलो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा गोंयांत इंडिया अलायन्स म्हूण सद्याक कांयच सुरू जाल्लें ना, कोणें विचारूंक लेगीत ना. जेन्ना जाता तेन्ना प्रतिक्रिया दिता. प्रुडंटान हे विशीं आरजीच्या मनोज प्रभाक विचारले. ताणें काँग्रेसीचेर फोग काडलो. लोकांनी तांकां मॅन्डेट दिवंक ना. हेच्या वयल्यान प्रूव जालें की BJPक जर भायर मारपाक जाय जाल्यार काँग्रेस इज नॉट द ऑल्टरनेटीव. काँग्रेसी कडेन तें जावपाचें ना. आतां ऑल ओवर इंडिया काँग्रेसी कडेन फक्त 3च स्टेटीन सरकार उरला. राजस्थानान छत्तीसगड तेंचें सरकार आसलें तें तांकां सांबाळपाक पासून जावंक ना. ही परिस्थिती काँग्रेसची जाल्ली आसा. आतां आमी लास्ट टायमूय सांगलेलें की इंडिया अलायन्स आसा तेंचे 3 मिटिंगे जाल्या उपरांत 2-3 म्हयने मिटिंगूच जावंक ना. आनी आतां मिटींग दवरल्या ती पोस्टपोन जाल्या. इलेक्शन फक्त 4 म्हयन्याचेर आसा आनी हेंचे असली नाटकां चल्ल्या. आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपलें काम जें आसा पळय तें लोकसभा इलेक्शनाचें चालू केल्लें. आमी तेंचेर डिपेंड रावंक ना की इंडिया अलायन्स येतले, ते आमच्या कडेन उलयतले, मागीर आमी आमचें काम चालू करतले, आमच्या भुरग्यांक एक्टिवेट करतले आनी हेका लागून आमी रावंक ना. आमचें काम चालूच आसा. लोकांनीय पळयलां आनी गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता की हे काँग्रेस जें आसा पळय हें रडगाणें आतां आमी बंद करपाक जाय. काँग्रेस जी ग्रँड ओल्ड पार्टी आसा ही एक आतां ग्रँड ओल्ड स्टोरी जाल्ली आसा. काँग्रेसी फाटल्यान आपले वोट मारून वेस्ट करप हें एक पिशेपण आसतली. सो लोकांनी आतां विचार करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की सद्या तरी जर BJPक कोण जर गोंयांत टक्कर दिवपाक शकता नॉर्थ आनी सावथाक जाल्यार ती फक्त RG पार्टी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.